नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. माड काजूची मोठ्या प्रमाणात करात लागवड. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे शेतकारांक आवाहन. दिल्लीकारांक विकचे परत झाडां लावन वांट्यात गोंयच्यो जमनी, सांगता मंत्री रवी नाईक. दिवचल वाळशी वाठारात काम चालू आशिल्ल्या इमारती वयल्यान पडून कामगाराक आगताक मरण. दिवचल पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो. सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान कोसळ्ळे फॉल्स सिलिंग. या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी. शाळेच्या बाबत कामाचेर परत एक फावट उप्रासला प्रश्न. सावड्डे सत्तरी गावात फाटले कितलेशे दीस जाले नळाक येता खोदूळ उदक. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घेवची दखल, मागतात गांवच्या थळावे. जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी न्यायालयान 13 ऑक्टोबर मेरेन धुकल्ल्या फुडें. रामान सरकारी व खासगी वकिलां वरवीं मांडची आपली बाजू, काडल्या नोटीस. आणि गरजेची यंत्रणा, मनीसबळ, दोतोर आणि तज्ञ मेळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल घेतले ताब्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची माहिती. आता खबरो विस्तारान. दैनिक गोमंतकान शुक्रारा दोनापावल्याच्या इंटरनॅशनल सेंटरात राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेचे आयोजन केले. या परिषदेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तसेच दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे हस्तुकी जाले. या परिषदेक शेतकी मंत्री रवी नाईक, तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वन, सकाळ माध्यम समूहाचे CEO उदय जाधव तसेच गोंयभरांतल्यान आयिल्ले शेतकार हाजीर आशिल्ले. आमची सिटिंग कॅपॅसिटी किती आहे? इथे 120 लोकांना बसवू शकतो. एकाच वेळी 3 ठिकाणी हे परिसंवाद चालणार आहेत. या हॉलमध्ये आम्ही याचं नाव दिलं आहे कलंगूट. कलंगूट ही अत्यंत चांगली नारळ व्हरायटी आहे. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला बाणावली आहे. बाणावलीमध्ये आमचा दुसरा परिसंवाद सायमल्टेनियसली चालणार आहे. तिसरं आम्ही एक्झिबिशन हॉल घेतलेला आहे, जिथं एक्झिबिशन चालतील. गोव्याची उत्पादनं, कोकण कृषी विद्यापीठानं आपलं एक्झिबिशन मांडलेलं आहे. अशा पद्धतीनं नारळासंदर्भात एक सर्वंकष विचार तुमच्या समोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा. अशा तऱ्हेची परिषद यापुढेही आम्ही आयोजित करू आणि एवढ्यानं थांबणार नाही. जेव्हा अशा तऱ्हेची परिषद आम्ही आयोजित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आमचे जे ओनर आहेत अभिजित पवार, त्यांच्या कानावर घेतलं. ते म्हणाले छान. ते म्हणाले मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगा, लोकांनाही सांगा, गोव्यामध्ये सर्वात आधुनिक अशी कृषी किंवा नारळासंदर्भातील बाग विकसित करायलाही सगळ्यांना आवडेल. मग गोमंतक केवळ अशा तऱ्हेचा परिसंवाद घेऊन थांबणार नाही, तर तुम्हाला एखादा अभिनव सायंटिफिक बागायती कशी तयार करावी या संदर्भातही आम्हाला आस्था आहे आणि ते आम्ही करून दाखवू. नाल्ल आसूं वा काजू हांची व्हडा प्रमाणात लागवड करची, जेणे करून फुडले पिळगेक ताचो फायदो जातलो. तशेंच शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात भाटां करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक केलें. गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ले राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जिणेंतलो म्हत्वाचो घटक. नाल्ला शिवाय गोंयकारांचें जेवण जावपाकूच शकना. गोंयांत नाल्लाक धार्मीक म्हत्व आसा. नाल्ल आनी काजी ही गोंयची वळख. हीच वळख फुडाराक तिगोवन दवरपा खातीर शेतकारांनी आपल्या भाटांत मोठ्या प्रमाणात कवाथे लावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. There is a separate horticulture corporation. उस हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन के थ्रू जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है. वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं. हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है. इसीलिए यानी ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ग्रोवर यानी आगे आना जरूरी है. यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है. आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं, जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं
तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा, ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए। और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर की टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैश्यू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जमनी दिल्लीकारांक विकचे परस झाडां लावन आमी आमच्यो जमनी वाटोवपाक जाय असो सल्लो शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलो। ऐकात रवीचे म्हणणे। गोंय ल्हान पूण आयज आमकां दिसता की गोंयची जमीन जी आमी उत्पन्न करपाक जाय आशिल्ली आनी ते उत्पन्ना लागून आमकां जाय आशिल्ले चड म्हणजे आमी चड लोक जे नाल्ल खावपी, आनी नाल्ल आमकां कसल्याय कामां लागता, देवा लागता, बाकी खंय लागता, आनी वोट भरपाक लागता, आनी कसले लागता आनी देंवचाराक दवरपाक लागता। देंवचाराक नाल्ल दवरतना तेकाय लागता, म्हणजे देंवचार पासून नाल्ल खाता अशें जालें। म्हणजे हांगसर चड सगळे आशिल्ले आमचे आनी खास करून येयल्ले मंत्री तामिळनाडूच्यान, थंय इतले बिजी थंय तेगेले गरमी आसा सद्दी आनी पॉलिटिकली गरमी आसा, तर सुद्दां आयले हांगसर। आमकां आनंद जाता, कित्याक आमचे गोंय ते साठी ते आयिल्ले आसा, तेजे विचार ते मांडटलेच, तेगेले भाशेन मांडटले जावं तांकां हें करता भाशेन। तामिळनाडूत 40% शेतकार नाल्लाचे उत्पादन घेतात। तामिळनाडू राज्याक देशातले सगळ्यात बरे शेतकी राज्य करपाचो आमचो यत्न आसा, अशें तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वम हांणी सांगले। விவசாயத்துக்கு ஒரு தனி ஐஏஎஸ், ஆர்டிகல்ச்சர்னா தோட்டக்காரி பயிர் என்றால் ஒரு அதுக்கு ஐஏஎஸ், அதே போல அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனி ஐஏஎஸ், மார்க்கெட்டிங்க்கு அது தனி வணிகத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ், ஆக அக்ரி இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஐஏஎஸ், இன்னும் பல ஐஏஎஸ்கள் கூடுதல் ஐஏஎஸ்களை நியமித்து அந்த பணிகளை கட்டமைத்து கிட்டத்தட்ட இந்த விவசாயத்துக்கு அந்த துறையில 25,000 பேர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள்। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। दिवचल वाळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। मूळ कर्नाटकाच्या एका 38 वर्साच्या कामगाराक काम चालू आशिल्ल्या इमारतीच्या 3ऱ्या माळये वेल्यान पडून आपताक मरण आयले। या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। पळयात। आज एक घटना घडल्या दिसली शहरान, कित्याक आमचो कर्नाटकाचे लेबर आसलो, आमच्या माव कर्नाटकामध्ये, म्हणून आमकां सगळ्यांक दुख्खात जालें, कित्याक तेका एक पयलीं पासून फिट्स येतालो म्हणटा थंयसर, म्हणून तो अचानक तेका थंयसर जालें, जावन तो तिसऱ्या मजल्यासून वयसून पडलेला आहे। म्हणून तेका मातशी आमचे लेबर आज आमच्या कन्नड समाजा वतीन सगळ्या वतीन आमकां खंय तरी दुख्खात जाता अशें जावपाचें ना म्हणून सांगपाक सोदता। म्हणून आज तो हांगा चली वयल्या हॉस्पिटलांत तेका हाडलेले आसा, तो वयसून पडटा तेन्ना डेड जाला। आज आमी तेका कितें आसा सांग, कितके वर्सां? 34 वर्साचे आसला तो साडे। ते पयलीं पासून काम करतालो हांगा गोंयांत, म्हणजे अचानक तशें जालें तेका, म्हणून आतां आमी सगळें पोस्टमॉर्टम करून ते कितें मेळपाचें तेंच्या फॅमिली ते करून आमी तेका सपोर्ट करता। म्हाका 38 इयर्स तेका 38 कितें आसतलें अंदाज आमकां। दिवचल शहरांतल्या व्हाळशी वाठारांत एक बिल्डिंगेचें काम चालू आसा। हे बिल्डिंगेचें काम करतना शुक्रारा सकाळीं बिल्डिंगेच्या 3ऱ्या माळ्यावेल्यान सकयल पडिल्ल्यान एका 38 वर्सां पिरायेच्या मजुराक जाग्यारूच मरण आयलें। येयल्ले म्हायती प्रमाण मूळ कर्नाटकांतलो राजासाब गुडीहोल हो मजूर दिवचल शारांत रावतालो। नेहमी प्रमाण तो शुक्रारा हे बिल्डिंगेचें काम करतालो। अचकीत तो तोल वचून तो सकयल पडलो आनी गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग थंयसरल्या कामगारांनी ताका दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेलो। थंयसर दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांच्यान हो राजासाब गुडीहोल हो मजूर दिवचल शारांत रावतालो आनी ताका बायल आनी 3 ल्हान भुरगीं आसा अशें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
बिरेस्ताना पर्या 70 घडिल्ले ताज्य घडणुके उपरांत आता सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल सिलींग कोसळपाची घडणूक तडार आयल्या. या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी जाल्यात. सगळ्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पळयात. ज्ञान विज्ञानाच्या काळात गोयच्या चडशा इश्कोलांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पूण कांय इश्कोलांचे हालींच केल्ले काम लेगीत भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता. ह्यो लेगीत घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या मनात भय निर्माण जाला. हाजीच एक देख आमकां पर्ये 70 आनी आतां सांगेची पळोवपाक मेळटा. सांगे वाठारांतल्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत एल्युमिनियमाच्या सिलिंगाचे कांय भाग कोसळून 4 भुरगीं जखमी जाल्ल्याची म्हत्वाची घडणूक मुखार आयल्या. सध्या जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा खरो, पूण ह्या घडणुके उपरांत माकडाच्या उडयेत फॉल्स सिलींग कोसळिल्ल्यान सरकारी कंत्राटदाराच्या बाबत कामा बाबतीन, कर भरप्यांच्या पैशा बाबतीन आनी भुरग्यांच्या जिवाकडेन चलिल्ल्या खेळा बाबतीन लोकांक हुस्को निर्माण जाला. पळयात. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत लोक रस्त्यार हेल्मेट घालून भोंवतात. तशें विद्यार्थ्यांक लेगीत इश्कोलांत हेल्मेट घालून बसपाची पाळी आयिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान नदरेक हाडले. तशेंच सरकार प्रत्येक पावण्यार फेल जाल्ल्याचे आप फुडारी अमित पालेकारान टिका केली. पळयात राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जातात रोडाचेर. आता रोड घ्यायला 2 महिन्यांनी त्याचे फॉल्ट पडतात. तसले आता स्टुडंट आता स्कुलांनी जावपाक लागले. फॉल सिलींग जाले त्याची क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाले आसतली आनी ते फॉल सिलींग माकड भितर कितलो गेलो ते नोडे आसून नाही. सो ते मेंटेनन्साचे ते चलना आसतलें. माकडाच्या वेटान ते फॉल सिलींग पडले पण भुरग्यांचे पडले. सो आता भुरगीं शिकपाक वयतात थिंगा आता स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडले. आज काल आम्ही पहिले कोणाचे तकले भुरग्याचे सिलींग फॅन पडलो. आज सिलींग पडले म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे गोंयच्या फ्युचरा कडेन आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव ताचे भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकले हे पडून पर्मनंट इंजरी जाली कितें जालें सगळीं भुरगे ताचो फ्युचर कितें. तो सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज खेळी करता. ती खेळी म्हाका ते सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार दिस शोज that this government's focus is only mission total commission. जेन्ना लास्ट अधिवेशनान आमी इतलो बोवाळ मारलो of the collapsing roof, of the substandard roofs that were installed without proper tender process. And I immediately demand from the education minister that the structural audit be done of all these schools. This is priority to make sure जे काँग्रेसान इतली स्ट्रक्चरां बांदून घेतलेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेली गोंयांत, जे स्कूल बांदलेली, जी बाळवाडे बांदलेली, ऑल दीस स्ट्रक्चर्स टुडे आर डिटोरिएटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स बिकॉज दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द मेंटेनन्स. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. 70 मालांतल्या सावड्डे गांवांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले नळांक सामके खदू उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल चल्ल्यात. थळाव्यांनी संबंदीत खात्यांक हे विशीं कळीत केलां. अधिकाऱ्यांनी हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां. उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडारांच्या घोशणांनी आनी कागदारच उरल्या हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसा. पूण अजून मेरेन चडशा गांवांनी एक तर नळ सुके आसात ना जाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खोदूळ आसता. हाजीच एक देख आमकां 70 सावड्डे गांवची पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गांवांत नळांक उदक सारके येयनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चलिल्ल्यान लोक आतां घसघशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात. आता ह्या गांवांत केन्ना तरी बरे घसघशीत नितळ उदक व्हांवतले हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. PWD डिपार्टमेंटान एक सरा कडेन येयल्ले. आमकां उदक खोदूळ येता 3-4 म्हयने जाले. ते सराक आमी सांगला. सर म्हणटाले ते दाबोस आमकां एक्चुली पयलीं दाबोस प्लांटांतले उदक येतालें
आतां हांगा कुडचे प्लांट जाला न्हू तो उदक थंयच्यान हे आतां तुमच्या खंयच्या वाड्यार येता? सावर्डे फूल एरिया येता. फूल एरिया. हय. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव गोपाल. हय. आतां तुमकां 3 म्हयने सुमार जाले म्हणटा ती अशी खदोळ. तुमी अशें डिपार्टमेंटाक कोणाक सांगू ना? ना ते ऑपरेटर आहा न्हू तांकां म्हटलेले आमी ते म्हणटाले आमी सांगता इशू हे फुडें सांगता म्हणटाले. पूण हे आतां खदोळ उदक आसा पळय तें तुमी उदक पिवपाक बी तुमचें सेम उदक पिता हे? आतां उदक म्हणजे आठवड्याक समज एक 4-5 दीस जाले जाल्यार एक 2 दीस भितर अशें म्हणजे मदीं खदोळ येता मदीं बरें येता अशें येता. हय. पूण तुमी हेका जे ऑपरेटर आसा तांकां सांगीत आसलेले? तांकां सांगलेलें म्हणटाले म्हणटाले तांकां. हां. पूण तेजें हें जावन आसलें. आतां तुमकां कितें सांगलां? आतां सरान सांगलां आमकां दाबोस प्लांट आसून उदक सोडपाक मोस्टली ट्राय करता म्हणटालो तो. दाबोस प्लांट म्हणजे ऑल ओवर सत्तरी आनी 5000 कनेक्शनां वाडला त्या खातीर मातशें सोडपाक प्रॉब्लम जाता म्हणटालो. पूण आतां आमी 2 वरां तरी. पूण हे आतां खदोळ उदक येता पळय तें कित्या खातीर येता अशें म्हणटा? कमी आसा तो म्हणटा की आतां डबल फिल्ट्रेशन घालता म्हणटा एक फायल घातली रिटर्न येयल्या तो आतां आनीक फॉरवर्ड करता म्हटलं. सो पळय आतां कितें फुडें. जाल्यार आतां ऐकात अधिकाऱ्यान दिल्ले रजाव. न्हंयक ह्या 2-3 दिसान टर्बिडिटी चड आसा, खदोळ उदक चड आसा आनी तांकां तेणी सांगलां की तांकां उदक खदोळ येता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलां आतां तें आमी चॅक करता आनी समजा खंय जर वॉश आवट लायन कट करून क्लीन करपाची आसा ती आज करून घेतले. ताका खूब दीस जाले अशें म्हणटा न्ही उदक खदोळ ते हे पळय म्हाजे कडेन आयज आयल्या. सो आज हांवें तांकां सांगलां की आज आयच्यान तो इशू खदोळ उदकाचो इशू सॉल्व जातलो. म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता? चेक करता कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता आनी जर लायन क्लीन वॉश आवट बी करपाची आसा जाल्यार ती आमी करून क्लीन करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबरा मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकाराक नोटीस धाडून सरकारी वा खासगी वकिला वरवीं बाजू मांडपाक सांगल्या. जाल्यार आनीक एका प्रकरणात जेनेटोक सुनायल्ली 3 वर्सांची ख्यास्त उच्च न्यायालयान कायम दवरली. जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकाराक नोटीस धाडून सरकारी वा खासगी वकिला वरवीं आपली बाजू मांडपाक सांगल्या. तशेंच रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान 8 दुबावितांची न्यायालयीन बंदखण आनीक 9 दिसांनी वाडयल्या. फुडली सुनावणी 18 तारखेर जातली. फाटल्याच म्हयन्यान आमी पळयल्लो रामाचेर जीव घेवपा सारको हल्लो जालेलो आनी ताचे एकूच जे आशिल्ले ते पुलिसांनी तांकां ते एक्युजांक 8 जे एक्यूज आसा तांकां धरलेले. ताचे उपरांत तांकां पुलीस कस्टडी जाल्ली. तेच उपरांत मागीर तांकां ज्युडिशियल कस्टडी सुद्दां 14 दिसांची जालेली आनी ताची सुनावणी जी आसा ती आयज आशिल्ली आनी तांकां आयज हांगासर हाडून तांकां प्रेजेंट सुद्दां केले. जाल्यार फुडली जी म्हणजे सुनावणी आसा ती म्हटल्यार 18 ऑक्टोबराक आसा. कारण म्हटल्यार तांकां 9 दिसांची ही फुडली जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती वाडयलेली आसा. आनी तेच बरोबर जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंतलो 8वो जो एक्यूज आसा जेनेटो कार्दोजो आसा ताणी आपल्या बेली खातीर सुद्दां अप्लाय केलेले. जाल्यार आयज ताची सुनावणी आशिल्ली आनी कोर्टान रामा काणकोणकाराक एक नोटीस काडल्या. ती म्हटल्यार तेणी स्वताचो पर्सनल लॉयर जो आसा तो अपॉयंट करचो ना जाल्यार सरकाराचो अपॉयंट करचो अशी ताका सांगलां. आनी हाची सुनावणी जी आसा नोटीस काडल्या उपरांत एक म्हणजे सोमारा हाची नोटीस काडलेली जी आसा ताची सुनावणी सोमारा दवरल्या. जाल्यार पळोवचें पडटलें की रामा आतां आपलो पर्सनल जो आसा तो लॉयर हाडटा काय म्हणजे पीपी म्हणजे सरकाराचो जो लॉयर आसा तो घेताचो. 2009 वर्सा शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मॅन्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात दोषी ठरायल्ल्या जेनेटो कार्दोजोक 3 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली. हे शिक्षेक जेनेटोन उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले पूण उच्च न्यायालयान जेनेटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणेकारांची फुडल्या 20 वर्सांची गरज भागतली हे दिश्टीन ह्या हॉस्पिटलांत आमी सुविधा उपलब्ध करून दितले. तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा मनीसबळ दोतोर तज्ञ मेळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल ताब्यात घेतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. डिसेंबर मेरेन हे हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन दिल्ली हे फाटभुंयेर मंत्री उलयलो. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली तुवें हॉस्पिटलाचो विशय आसा तसोच आसा. ह्या हॉस्पिटल सुरू करपाक मुहूर्तच मेळना. हॉस्पिटल सुरू करचें म्हूण थळाव्या लोकांनी जायती आंदोलनां केली. तुवें हॉस्पिटला संदर्भात मंत्री मुख्यमंत्री आश्वासनां दीत आसात तरी प्रश्न जाग्यार पडना.
आता डिसेंबरात हे हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन दिल्ली। हे फाटभुंयेर शुक्रारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक विचारल्यार ताणें सांगलें तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा मनीसबळ दोतोर तज्ञ मेळ्ळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल ताब्यात घेतलें खंय। हय पण ते आमकां हँडओव्हर आनी जावंक ना हॉस्पिटल। तेजे बरोबर हांवें जी तारोळकराचो फोन आयिल्लो, प्रवीणाचो फोन आयिल्लो। हांवें ऑलरेडी ते कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल करून PHDंतल्यान आमी ऑलरेडी फायनान्साक धाडून दिले आनी मुख्यमंत्री कडेन पावतले प्रपोजल। तेजे नंतर चर्चा जातली। आमकां हॉस्पिटल आमी टेक ओव्हर आमी करतले जेन्ना आमकां सगळे मशीन आनी सगळे आमकां गांवांक जाय, मुख्यमंत्र्यान अश्युरन्स दिल्ले आसा आमकां ते करून दितले। आमकां हॉस्पिटल जे करूंक जाय म्हणजे पेडणे तालुक्याक फुडले 20 वर्सां हॉस्पिटलाची गरज पडची ना, त्या दर्जेचे हॉस्पिटल आमकां जाय। ते जाल्यारूच आमी ते उद्घाटन करूं शकता, बेश्टें उद्घाटन करून जावचें ना। आनी मुख्यमंत्री सहकार्य करता, सगळ्या गोष्टी मातसो वेळ लागला पण सुंदर हॉस्पिटल आनी योग्य ते हॉस्पिटल। आता कोणी जर आता रेप्रेझेंटेशन दिले but naturally that we have to complete it in a particular manner. I have the full support of the Chief Minister, but same time I have given the comprehensive proposal to Jeet. I have told him today I am sending it to him. आमकां कितें स्टाफ लागता, कसली फेसिलिटीज आमी थंय करतले, कसली सॅटेलायट ओपीडीज थंय आसतल्यो। इतले 140 कोटीचे हॉस्पिटल बांदून थंय सर्जरी जर जावंक ना जाल्यार फायदो कितें हॉस्पिटलाचे। आमकां हॉस्पिटल ह्या तरेचे जाय जे खंय सगळे गोष्टी त्या हॉस्पिटलान उपलब्ध जातल्यो, म्हणजे म्हापशा पासून बी लोकांनी वचपाची गरज पडची ना। यू हॅव टू लुक एट इट लायक दिस। यू आर इन्व्हेस्टिंग इन द फ्युचर. You are investing in a hospital that is going to be the fastest growing taluka in the state, with the aviation and everything coming there, and all activities coming there. You have got the electronic city also is coming there. Then you have the airport coming there. You must understand is that you have to build the infrastructure inside that hospital that people don't have to move out of that hospital. So whatever way we need it, the state government has to apply its mind. We have already put the doctors on the job, prepared a comprehensive proposal, and we have sent it. Bureau Report, गोमंतक TV. गोंयांतल्या हॉस्पिटलांनी नर्स तशेंच दोतोरांचो उणाव आसा। हो उणाव भरून काडपा खातीर सुमार 100 नर्सी तशेंच दोतोर आनी भलायकी अधिकाऱ्यांची भरती केल्या। फुडल्या सप्तकात दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत 40 ते 50 नर्सी आनी दोतोरांची पोस्टिंग करतलो, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। आमी फुडल्या आठवड्यांतल्या 30 जाणांक आमी तशें आमी पोस्टिंग आमी करतले। ऑलरेडी सरकारान 100 नर्सीस सँक्शन केल्या। चडांत चड तेजे हांगा आमी ह्या हॉस्पिटलान धाडपाचो आमचो प्रयत्न। आमी मेडिकल ऑफिसर्स बी घेतल्यात आनी डॉक्टर सिलेक्शन जे जाला ते सिलेक्शन आमी घेवन आमी हांगा पोस्ट करतले, म्हणजे हांगा सुद्दां स्टाफ आमी योग्य तरेन आमी फेसिलिटेट करतले की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आयज सकाळी मिडिया कडेन उलयतना सांगला की केदार रायकरान कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आमी गॅप एनालिसीस केल्लें आसा। गॅप एनालिसीस म्हणजे जे कितें रिक्वायरमेंट आहा, फोंड्याच्या हॉस्पिटलाचे रिक्वायरमेंट आहा, कुडचेरेच्या हॉस्पिटलाचे रिक्वायरमेंट आहा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे रिक्वायरमेंट आहा। हांव स्पश्ट सांगता मुख्यमंत्रीचे सहकार्य आसाच, पण त्याच बरोबर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह गॅप एनालिसीसाचे आमी हे सगळे गोष्टी आमी सरकारा कडेन धाडलेले आसा। फाल्यां तूं म्हणटलो सरकार हांव आरोग्य मंत्री, पूण ते प्रोसिजर वायज आमी धाडटा। ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिक ह्यो फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या हॉस्पिटलान जोपर्यंत चालू जायना तोपर्यंत आमी ह्या हॉस्पिटलान ते लायफ जे लागता त्या हॉस्पिटलान आनी ICUची कॅपॅसिटी केपेबिलिटीज वाडना तोपर्यंत म्हाका दिसता की आमकां लक्ष वेगळ्या तरेन दिवपाक जाय। गॅप एनालिसीस केदार रायकराक सांगून हांवें पूर्णपणे ते आमकां 6 फायल्यो आयल्या ते हांवें मुख्यमंत्री कडेन धाडपाचे। फाल्यां नाल्यार परवा हांव धाडून दितलो आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री खबर आहा हो विशय, हे विशय तेंचे कडेन पावतूंक वचते बेगिना बेगीन कॅबिनेटान घालून आमी ते करतले। इवन कॉन्ट्रॅक्टर जर आमकां डॉक्टर घेवचे पडले, NSIDs घेवचे पडले, ते सगळे त्यांनी क्रायटेरिया तयार केल्ले आसा। त्या आधाराचेर ह्यो फायल नाल्यार कितें आसता हांवें बेश्टें एक पत्र धाडलें की हे कमी आहा म्हणून जावचें ना। आमी ते गॅप एनालिसीस सारकें केल्लें आसा। केन्ना केन्ना टिका केली जाता, नो प्रॉब्लम, आमकां ते तोंड दिवन आमी एक लक्षात घे आमी जे शब्द दिला ते बेगिना बेगीन आमी पूर्ण करतलेच। हांवें जशें पयलीं सांगलें की 100 ॲम्ब्युलन्साची गरजूच आहा गोंयांत, आहा गरज। आनी तेजे भायर आयज सकाळी आमी नवे पॅलेटिव्ह केअरचे आमी एक चालू केल्ले आसा। आयज एक फार्मास्युटिकल कंपनी प्लस आमचे UNचे एक युनिट आनी आमचे कितें म्हणटा तेका गोवा गव्हर्मेंट आमी ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट MOU ऑलरेडी सायन केल्ली। आयज पॅलेटिव्ह केअरचे आमचे सगळे पेशंटाक योग्य तरेन होम केअर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। केन्ना पर्यंत डॉक्टर आनी नर्सीस हांगा हॉस्पिटलांनी नर्सीस तुका फुडल्या 10 दिसां भितर मॅक्सिमम 10 डेज एक मिनिमम 40 ते 50 नर्सीस एडिशनल हांगा पोस्ट करता।
गणेशपुरी म्हापशेच्या गरफोडी प्रकरणात पुलिशेन हैदराबादांतल्यान 3 जाणांक अटक केली. हे 3 जाण पश्चिम बंगालांतले, 3 जाण फरार आसा. पुलिसांचो सोद सुरू आसा. पळयात पुरे बातमी. गणेशपुरी म्हापसा गरफोडी प्रकरणात पुलिशेन हैदराबादांतल्यान 3 जाणांक अटक केली. हेर 3 जाण अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. मंगळारा हल्लोखोराच्या सशस्त्र पंगडान घाणेकर कुटुंबाक बांधून घालून 35 लाख रुपया रोख आणि मोलादीक वस्तू फारायल्लो. गोय पुलिसांचे 8 वेगवेगळे पंगड घडणुकेच्या दिसा सावन शेजारच्या राज्यांनी ह्या चोरांचो सोद घेतात. 3 जाण पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. 3 जाण अजूनय फरार आसात. घाणेकर फामिलीक भिवपा खातीर चोरांनी सुरयो आनी पिस्तुलां हाडिल्ली. तातूंतली कांय शस्त्रां चोरांनी घडणूक थळार उडोवन पळ काडिल्लो. पुलिसांनी ही शस्त्रां जप्त केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा फांतोडेर चोरांनी घरात लूटमार करून पणजेच्यान खासगी टॅक्सीन चोल्ला घाटांतल्यान पळ काडलो. सकाळी 8:30 वरांचेर हे चोर बेळगांवच्या CBT बस स्टँडार देवले. त्या उपरांत हे चोर वेगवेगळ्या दिकेन गेले. मोबायल लोकेशन आणि चोरांच्या स्केचा वयल्यान पुलीस तांचो सोद घेतात. निमणे कडेन हातूंतल्या 3 जाणांक पुलिसांनी हैदराबादात अटक केली. डॉक्टर घाणेकर हांच्या घरात जाल्ले चोरयेची चौकशी आता निर्णायक वळणार. खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 30 वरांच्या पुराय चौकशे उपरांत 3 धरले. या प्रकरणातले 3 जाण फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. त्या सुवातेर आशिल्ल्या CCTV फुटेजाच्या आदारान जायत्या दुबावितांची वळख पटली. चोरांनी हैदराबादात आलाशिरो घेतिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. गोंय पुलिशेन 3 जाणांक हैदराबादांतल्यान अटक केला. ह्या टोळयेचे कांय वांगडी बांगलादेश, अस्तंत बंगाल, ओडिशात आसात खंय. पुलिशेन एक दुबाविताचो फोन तपासलो. तेन्ना पुलिसांक हेरांचे कॉल डिटेल्स सांपडले. ह्या कॉल डिटेल्साच्या आदाराचेर पुलिसांनी चोरांचो सोद घेतलो. हे चोर बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले जाल्यार पुलिसांनी तांची चॅकपोस्टाचेर तपासणी कित्याक केली ना? भाड्याच्या कुडीत रावप्यांची पुलीस खोलायेन चौकशी करून तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जाले काय ना ते तपासतात. जावं ना जाल्यार घरधणयांचेर कारवाय करतात. पूण बांगलादेशांतल्यान येवन बेकायदेशीरपणान जे रावल्यात आनी जे गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील आसात तांचे कितें? तांकां कोण तपासतलो? हे चोर बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले जाल्यार चॅकपोस्टारूच तांची चौकशी कित्याक जायनाशिल्ली? चॅकपोस्टाचेर खरसाणेन तपासणी जाल्ली जाल्यार हे चोर थंयच सांपडपाचे आनी ही येदी व्हडली चोरी जावचीच नाशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.